शंकर पळजे आमच्या गोंया खातीर हांवें तुजे कडेन एकूच प्रश्न विचारलेलो. अरे आरजेपीक तूं तासताय म्हाका प्रॉब्लम ना, पूण एकूच सांग गोंयकारांक, आमच्या गोंयकारांक एकूच तुवें सांगपाची गरज आसा. कन्फ्यूज करिनाकाय की खंयची पार्टी जी आसा गोंय आनी गोंयकारपण सांबाळटली तें तुवें सांगपाची गरज आसा. इतलें हो जबाब तुवें दिवंक ना, गोंयकारांक सांगोंक ना, ते सांगोंक ना. सकाळीं उठला आनी एक विरेशाचेर तूं व्हिडिओ करता, म्हणटा पोगो पील इम्प्लिमेंट केलें. अरे विरेशान पळय असेंब्लीन मायग्रंटां वयर आवाज केला, तो कोणेच करूंक ना, पूण कोणेच ताका सपोर्ट करूंक ना. आनी पोगो बील इम्प्लिमेंट करपाक ताका मेजॉरिटी नाका, मेजॉरिटी जाय मरे, तेन्ना तें इम्प्लिमेंट जातलें. तूं अर्जी मेजॉरिटी दिवन पळय, ते इम्प्लिमेंट करतले पोगो 100% करतले, म्हाका इतली खात्री आसा. फकत मेजॉरिटी मेळोंक जाय तांकां. पळय तुका दिसना ते गोंय सांबाळिना वो तेंच्या बद्दल तुजें कितें आसा, म्हाका प्रॉब्लम ना. आनी दुसरी तुवें एक SMS तयार केले, SMS आनी सगळ्यांक धाडलेली आसा, मराठींतल्यान धाडलेली आसा. मराठींतल्यान पयलें म्हटल्यार हांव गोंया खातीर म्हणटा जाल्यार तुवें कोंकणींतल्यान ती SMS बरोवंक जाय आसली, ती मराठींतल्यान तुवें बरयली. आनी तितूंतल्यान तुवें दांत घालून, हांव दांत घालून व्हिडिओ करता म्हणून दांत घालून व्हिडिओ करता, तोपी घालता, तोपयेचो वालोर नको, अशें जायते कितें कितें बरयल्लें आसा. पूण म्हाका तुका सांगोंक दिसता माय वे ऑफ एक्सप्रेशन इज डिफरंट, आनी तुजी जी स्टायल आसा एक्सप्रेस करपाची ती डिफरंट आसा. कित्याक हांव एक एक्टर आनी तूं एक सोशल एक्टिविस्ट. हांव तुजो वावर मरे बारीक असो म्हणना, बरो व्हडलो वावर तुजो, आनी तुका हांवें एप्रिशिएट करून तुका म्हज्या व्हिडिओन दिसता 3 तरी व्हिडिओनी हांवें तुका दाखयलेलो आसा, तुका एप्रिशिएट करून की तुजो वावर आमी वाखाणटात. ओल्गा हांव तुजो वावर खरेंच वाखाणटात, पूण कितें जालां तुजें एक्टिविजम सोडलां आनी आउट ऑफ ट्रॅक कोणें तरी तुका आरजेपीच्या अगेन्स्ट फुलयला आनी तूं फुलोवन व्हिडिओ करीत आसा. त्या खातीर तें लिमीट भायर गेलें म्हणून हांवें तुज्या वयर म्हाका व्हिडिओ करचो पडलो. आतां एक्टर हांव म्हजें एक्सप्रेशन कितें, तोपी घालून हांव इन्सल्ट करिना ते तोपीक, हांव दांत घालतां, एक एक्टर जाता, एक कॅरेक्टर जाता, आनी तितूंतल्यान म्हजें कितें सांगपाचें आसा तें लोकांक सांगता, टू एंटरटेन एंड टू एड्युकेट द पीपल. हय आहा ते अपमान हो तोपी घातली म्हणून फाल्यां आमी जुईजाचें ड्रेस घालतात आनी स्टेजीर बसतात आनी कितें कितें उलयतात, तो अपमान जायना. ते इट इज अ डिमांड ऑफ द स्क्रिप्ट, कळ्ळें मरे. आतां तुजें मरे पळय, तुवें आजून पासून तूं रॉंग कित्याक दिसना जाणा, तुवें स्टडी करूंक ना. तुजी क्रांती आसली, तुवें एक लिडर तुवें क्रांती कसली केली, संकल्प आमोणकाराक मरे असेंब्लीन धाडपाची तुजी क्रांती. अरे ती तुजी क्रांती खंय पावली, तो असेंब्लीन पावलो, पूण तुजी क्रांती शेवटाक वचोन बीजेपीन घुसली. सो लिडर घडोवपाचें काम तुज्या कडेन जावचें ना. तूं बरो सोशल एक्टिविस्ट, गोंयकारांचे प्रश्न घेतलो, तूं सगळें बरें करतलो, पूण लिडर घडोवपाक एकल्याकूच तांक आसा. बरे नवे लिडर घडटले जाल्यार फकत आरजेपीन, अशें आमकां दिसलां, अशें म्हजें मत आसा. त्या खातीर फाल्यां मनोजाची खबर सोड, फाल्यां 4-5 जाण समज विरेजा सारके जिखोन येयले जाल्यार ते गोंयच्या असेंब्लीन पावतले. तांचो तूं म्हणटा भुरग्यांचो फुडार पिडार करता, आयज विरेशाचो फुडार पिडार जावना, पूण विरेशाचो फुडार घडलो, विरेश असेंब्लीन पावलो. अशें करून 4-5 भुरगे समज येयले आनी जिखले जाल्यार तांचो फुडार पिडार जावचो ना. फुडार आरजेपी घडटा अशें तेजो अर्थ जावन आसा. फाल्यां मनोज घोडेक जिखचो ना आनी ते दुसरे भुरगे जिखतले, ते पावतले, पूण मनोज बाबडो थंयच उरतलो. सो हांगा लिडर घडटात आनी ते बीन कितें वयले न्हू, गोंयचे भुरगे गोंयकार लिडर घडटात. आनी दुसरें तुका सांगचें म्हटल्यार मरे, हांव हें म्हजें मत न्हू, हें लोकांचें मत आहा. पळय बीजेपीक 37% मेळोन ते फर्स्ट प्लेसीर उरले, पूण त्या 37%आन 20% तरी भायल्या लोकांची वोटां आसतलीं. काँग्रेसाकूय सेम सर्टन पर्सेंटेज तरी भायल्या लोकांची आसतली. 3rd प्लेसीर कोण उरलो 10% घेवन, आरजेपी उरले. आरजेपीन
10% वोट शेअर घेतलो हो 10% खंयचो गोंयकार एकठांय जाले गोंयकार फक्त भायले ना तितून कित्याक भायल्यांच्या अगेन्स्ट उलयल्या त्या भायल्यांनी थंयसर म्हाका दिसना आरजेपीक वोट मारला म्हणून फकत गोंयकार एकठांय जाले 10% एकठांय जाले गोंयकारांक एकठांय जावंक जाय गोंयकारांक गोंय सांबाळूंक जाय गोंयकारांक गोंयकारपण सांबाळूंक जाय अशे सगळे गोंयकार एकठांय जावन 10% वोट शेअर दिलो हो वोट शेअर वाडटलो सो तूं आतां कितें जालां तूं आमी गोंयकार एक जाल्या ते तूं म्हणटा फोडूंक भोंवताय ते रॉंग पळयचें तुजें कळ्ळें तुका हें तुजें म्हाका बरें दिसोंक ना गोंयकार एकठांय जावंक सोदता तो आयज एकठांय जावपाची गरज आसा कित्याक गोंय कोबार जाला गोंयकारपण कोबार जाय ते आहात ते वयतात न्ही तुमचे तुवें धाडलो संकल्प आमोणकार बीन तसलो कांय एक वयर उतर उलयना गोंय सांबाळपाच्या वयर गोंयकारपण सांबाळपाचें फकत वयल्या आपल्या वोट बँक चिंतलेली आसा सो ह्या वेळार अशा वेळार आरजीपी बरें काम करतात आनी बरें काम करता हांव तेंचो सपोर्टर अशें न्हू हांव तेंकां एडमायरर म्हणजे तेंकां एडमायर करता हांव बरो तेंचो वावर एडमायर करता सो प्लीज हें तुकाय हांव मान दितां तुजो वावर बरो आसा पूण तेजे सांगाताक असली घाणेरडी कामां गोंयकार एकठांय जाता थंय बोडी मारूंक भोंवनाकाय सजमता तूं सजमोन घेतलो म्हणून आनी तुका देव बरें करूंक म्हणटा सगळ्यांक देव बरें करूंक